बण्णाकड्डी बलयणार एडविन जे.एफ. डिसोजा. सादर करपी कॅनडातावन जेरी डिमेल्लो बेंदोर. कोमिसाच्या हातानच तोंडा वाळ्या वयलो घाम पुसीत भितर आयिल्ल्या आपल्या घोवाक पंदल्या दोळ्यांनी पळयले मेरीन. 2 ड्राम गोटून आयला म्हूण सावथ कोल पयस थावनूच सांगीत आसलें. आज फाल्यां प्रोहिबिशन काण घालूंक सरकार तयार आसा म्हूण बेजमी ताका साबार दीस थावन सांगतालो. पूण तुमकां कसलें फरक पडुल्लें आसा? मेरीन नम्रतायेन विचारचें आसलें. तुमकां त्या बेट्रे सेल्लांचोच जाय न्हय? तोळ तो हांसतालो. तुका कसल्यांत उणें केलां म्हूण गो बाणशिऱ्या, तो विचारतलो. दीसभर काम करता ते उदकाचे पायप लॉरये वयले देंवोवचें काम कांय सुलाभायेचें? तोंडांत येता तोंडांत. राती घरा येताना कांय 2 मारले तर मुन्सिपाल्टीचें कितें झरता खंय? तांचे पायप देंवोवंक नात आमी? एकेका लॉरयेक फकत 4 जण दिल्यात तांणी. तुका कांय दोस्तां गो? कितें आसा त्या कुंडल्यान मुक्कितां आनी स्वस्त न्हिदतां पेल्यान. बेजमीन सांगिल्लें आपूट सत देखून मेरी ताका तिडवप करिनातलें. तांच्या तेगांच्या संवसारांत कांय उणें नातलें. कितें उणें आसा म्हूण सोदचें प्रयत्नय तांणी केल्ले ना. 5वे पर्यंत कन्नड मिडियमांत शिकयल्ल्या तांच्या पुतान इंग्लीश मिडियमांत शिकाचें म्हणली तांची आशा सयती बेजमीन जारी केल्ली. कोणा पाद्री माद्रीचे पांय धरून ताणें तांच्या एकल्याच पुताक जुआंव बाप्तिस्ताक इंग्लीश मिडियमांत भरती केलो. शाळेक वेच्या पयल्या दिसा तावन दर्जी तावन नव्यान हाडिल्लें युनिफॉर्म पुताक न्हेसयतना मेरीन म्हणलें, बेगीनच तुजें नांव जॉन बॅप्टिस्ट म्हूण इंग्लिशांत बरोवन दाखय. आनी जुआंव बाप्तिस्त ताचें सोंपाणी जारी करची लक्षणां दाखयतालो. हो ह्या तेगांचो संवसार. आज खंय पायप देंवयले तुमी? मेरीन विचारलें. पयलें न्हांवन येतात ह्या जेवण काडूं. हे सर्व सदांचें यांत्रीक. बेजमीन येदोळ पर्यंत करिनातलें काम ना. कोणागेर वटवास्तर आनी कोणागेर डिस्टेंपर. कोणागेर माडांक कुब्यांचो कोयर काडचो. बोंडेकांतोच्या उंदरांक आडावंक माडांक तगडां मारचीं. कोणागेर दोरो बांदूंक कंत्राट घेवचें. पाद्रीगाराच्या घरांत उंदरांक धरून गूड मांडून दवरचें. एक फावटी माद्रीच्या कोवेंताच्या उबार कंत्रळांत गांजील मुसांनी बांदली पोळी हुलपावंक वचून मुसांचे मार खावन 3 दीस मूल रांदून तो न्हिदलो. पूण त्या दयाळ पाद्री माद्रींनी ताका सूण घालो ना. जुआंव बाप्तिस्ताक तांणी इंग्लीश मिडियमांत सीट दिली. आमी अशें करचें बारीस अप्रूप हां, मुखेल मेस्त्रिणीन मेरीक समजायलें. व्हडांक गेले पिले येतात हांगासर. तुमकां फिजांत माफी आसा आनी तुमी कुलकारांचे म्हूण कोणायकी कळोवंक नजो. हां, आमी आमचो स्टँडर्ड सांबाळिजे न्हय बा. देखून तुज्या पुताक टिपटॉप न्हेसय, नितळाय सांबाळ. आमी तुमकां व्हड एक उपकार केला म्हणलें बेजमी उडासां दवरून दी. असलीं कामां क्रिस्तांवपणाचो भायलो गुर्त म्हूण आमी मानता बा. आनी हां, फाल्यां बेजमीक चिकेशे धाडटाय. आयतार तरी वोडना. आमच्या बांयत एक माजर पडलां. एक लोड गोरी गुड्या मैदानार देंवयलो गो, तो म्हणालो. कितें रांदलां आज? तो आपलें नेसाण सोडी लागलो. 2 चेंबू शेळें उदक माथ्यार घालून येता, तो हांसलो. आनी कालदी घरास हाडटा गो मेरे, तो परत्यान हांसलो. भायरस मार नायल्यार माथ्याक घालच्या उदका संगी माथ्याक सडिल्लेंय देंवता. तुमकां सोऱ्या शिवाय हेर कांय सुस्ताता? एका लांब उस्वासा संगी मेरी म्हणालें. पूण हें दुडसवणें न्हय. तान देंकळ्यांच्यो शिंकळी हाडुल्ल्यो. पियाव मुरमुरावन घालन कडी केल्या. तुमी न्हांवन येतात? या म्हळ्यार कितें? पुतासो पूण उडास आसा गी तुमकां? जेवंक न्हिदोंक ना तो? बेजमी हांणी ताणें पळय लागलो. आसचें 1 साल. एक ल्हान कूड हें बेजमीनत सडयल्लें आनी एक कुजन त्या बिडारांत. गरमेंत बेजमी सोंप्यार न्हिदतालो. वरां 8:30 उतरलीं. ताचीं कामां ताणें केल्यांत. पूण तुमकां कितेंगी दाखोवंक आसा म्हणटालो.
ताका न्हीद पडोवंक नासतली. चिक्केशे आपयनांत. कितें रे तें पुता तें? तुजो उडास ना पुता म्हाका. हांव चिक्केशे टायट जालां. भायर ये रे बाळा. बेजमेन ताळो काडलो. मेरीन सालांतल्या लांपयेवाची वात चिक्केशे वोड केली. जुवांव बाप्तिस्त कुडातावन दोळे गोश्टून भायर आयलो. ताच्या हातांत एक ल्हान कोंडो आसुल्लो. कितें लिपयता रे कण्णोच्या? ताणें पात दिवचें पळोवन मोगान विचारलें बेजमीन. जुवांव बाप्तिस्तान आपल्या हातांतलो कोंडो बेजमी सामकार उबारून दवरलो. ताका क्लास टिचेरीन दिल्लो खंय म्हळें मेरीन. व्हेरी गूड म्हळें खंय. तोच सांगू दी म्हणालो बेजमी. आनी तुजें इंग्लीश नाका. म्हज्या पुताचें इंग्लीशच म्हाका आयकूंक जाय. तूं पोट्टू 5 क्लास शिकलाय म्हणून हांव जाणां. मेरी हांसलें. बेजमीक शिकप नातलें. बेजमीन पुताच्या हातांतलो कोंडो घेतलो आनी उसयलो. कितें रे पुता हें? कोंड्यांत आसच्यो रंगाळ काडयो पळोवन ताणें विचारलें. साखरीच्यो काडयो? जुवांव बाप्तिस्त कुत्तू करनासलो. साखरीच्यो काडयो न्हय बाबा, तो म्हणालो. हांकां क्रेयॉन्स म्हणटात. क्लासींत सर्वांच्या सोबीत म्हजें हँडरायटींग आनी म्हाका म्हजें आनी म्हज्या स्कुलाचें नांव सारकें इंग्लिशान बरोवंक येता आनी बुकांतली पोएट्री बायहार्ट म्हणोंक येता देखून मिस्सान म्हाका हे क्रेयॉन्स दिल्यात. बेजमी हेणे ताणें पळय लागलो आनी निमाणें मेरीच्याच मजतीक पडलो. क्रेयॉन्स म्हळ्यार? हां, बण्णां काड्डी. उतरां सोदून विवरिलें मेरीन. आमचो जॉन बॅप्टिस्ट क्लासींत सर्वांच्याकी हुशार आसल्यान ताका टिचेरीन ताका बण्णां काड्डीचो बॉक्स दिला. ह्या बण्णां काड्डींनी रंगाळ चित्रां सोडोवंक जातात. हांवें ताका सांगलां घराचे वणदीचेर कसलेंच सोडोवन घालूंक नजो म्हणून. वणदी पाड जातात. तें पंदल्या दोळ्यांनी बेजमीक पळय लागलें. वणदीक वटवास काडिनासतना जॉन बॅप्टिस्टाची प्राय जाल्ली. बेजमीन पुताचें माथें पोशेलें. बेगीनच तुवें म्हजें आनी मांयचें नांव इंग्लिशान बरोवंक शिकाजें, तो म्हणालो. कसलेंगी पयशिल्लें चिंतून. म्हजो नोट्स बूक पळयतय बाबा? फाल्यां दाखय पुता म्हणालें मेरी. बाबाक थक जाल्या. जॉन बॅप्टिस्ट खालतेपणी भितरल्या कुडाक गेलो. सालाच्या धरणी बसून जेवण करतना मेरीन म्हळें. ह्या आमच्या म्युनिसिपाल्टीक जालां तरी कितें? आमच्या बायांनी मोवा रुचीचें उदक आसतना हे पायप कित्याक? बांयो सुकतात म्हूण. नळांनी येवचें उदक कांय नितळ आसतलें? तुंबेतावन हाडटात खंय? आमच्या बायांनी 7-8 मुंडां उदक आसतना. 5 क्लासी शिकलाय तरी तुजो मेंदू पट्टूस उरलो दुर्सालो बेजमी. हो संवसार आतां आमचो न्हय गो मेरे. म्हळ्यार नळांनी उदक आयिल्ल्या तक्षण आमी मरतांव? आमच्यो बांयो सुकतात? आमी मरची नांव कळना, पूण आमच्यो बांयो सुकतेल्यो. हेणे ताणें पळय गो म्हजे बायले, कितलो लोक सडला पळय. आमचो पिलकाटो जाताना कितली शेजारी आसली आमकां. आनी आतां पळय, हांव पाट्यार मेटाक एकलो आदळटा. आतां कास्ते कुटक्या तेद्या जाग्यांनी 2 माळयांचीं घरां बांदतात. आमच्या वालेंशियांत पळय, कितल्यो बांयो उरतीत म्हणटाय तूं. व्हडल्या रानांत आसच्या त्या बांयतलें उदक कोणायकी नाका. तांतूं कितल्या जाणांनी उडकी मारल्या म्हूण तूं जाणाय? बांयो उरल्यारी उदक काडटल्यांची गत आसा गो? आमच्या आतांच्यांक लाट्या लाटीचें उदक ओडूंक फाट बागवात. हांव अशिकपी वय गो, पूण आमच्याच पिलकाट्याक पळय. आतां ताका इंग्लीश बरोवन वाचूंक आनी उलोवंक येता. फाल्यां म्युनिसिपाल्टीचो तो इंजेर जाल्यारय जालो आनी बॉबकाट चलये लागीं काजार जाल्यारय जालो. आतांच बण्णां काड्डी हाडून आयला मूं. तसल्यांक उदक ओड म्हूण सांगूंक जाताय गो मेरे. सरकाराक कितें तकली सोमा ना म्हूण चिंताय तूं? इतल्या लांबायन उलयल्ल्या आपल्या घोवाक दोळे अशीर करून पळय लागले मेरी. तुका थोडें शिकप मेळिल्लें तर तूंय म्युनिसिपाल्टीचो इंजिनियर जातोय. पूण तो पडपशी बनावटी महाराणा पंडीत नारायण आज
डॉक्टर नारायण गुंटला जाल्ले बरी न्ही तें पुसपुसलें दांता येड्यांतल्यान. कितें पुरपुरताय बेजमीन विचारलें. नातालामेच्या बांयतलें उदक व्होण तुंय तकताय मू. संगत ती वय वो मेरी म्हणालें. तुमकां सांगचें नाका म्हूण चिंतलें हांवें. जॉन बॅप्टिस्टाकय सांगलें. तुमकां सांगचें नाका म्हूण तुमचो राग जाणा हांव. कसली संगत देंकल्यासो मांडोची वात विचारलें बेजमीन. ताच्या माथ्यार नवसागराचें कितें आसलें तर आतां तें देंवुरलें. त्या नारायण गुंटालाचो पूत पन्ना आमच्या पुताक क्लासींत चिडायता खंय. कुलकाराचो पूत माद्री पाद्रींचे पांय धरून फ्री शिकता म्हणटा खंय. हांव कुलकार म्हूण सगळो संवसार जाणा मेरे बेजमी म्हणलो हांसून. वो आमचो संवसार, तो तांचो. तो बनावटी मरणा पंडीत आज डॉक्टर म्हूण लोकांनी मानला तर तो ताचो हुन्नर. ताच्या संवसारांत आमच्या तसल्यांनी रिगोंक पळयल्यार जावचें हेंच. म्हजो पूत तर सरकारी शाळेंत भरती जाल्लो, कोण कितेंच म्हूण तेनांत. आनी एक देंकळो आसावे कुंडल्यांत. तुमकां समजना मेरी म्हणालें कुंडल्यांत दोय घालून एक देंकळो भायर काडून. पन्ना म्हणटा खंय ते क्रेयॉन बण्णाकाडी वापरन खंयचेंच चित्र सोडयल्यार आपूण पिंजून घालतलो म्हणून. आज क्लासी भायर ताणें जॉन बॅप्टिस्टाच्या बोंबलेक चिमटो काडलो आनी तें रडलेंच. हो भुरग्यां सोन्याय मेरे बेजमी म्हणालो. पन्नाक आमच्या पुताचो मोसोर तितलेंच. अशें म्हणून हिटलराक आपोवंक जातावे. हे भुरगे आज झगडटात, फाल्यां राजी जातात. कांकनाडी मैदानार सांगाता क्रिकेट खेळांत ते आसात न्हय. तूं वच, तुजें काम कर. तुजे दंकळे खावन फाल्यां पोटांत कळकळना जाल्यार पुरो. तुमी एक तें म्हणालें. चेरको बण्णाकड्डी हाडून आयला. तुमी कांय ताका इनाम दिलें? तो कांय आयस कँडी विचारिना. पयलें कळीत आसलें तर बेकरींतलें बेण्णें बटर हाडतो. न्हय वो, कितले दीस तांव चेरको पराता. तुमी लॉरयेर तावन पायप देंवयतना आपणाक पळयचें म्हणून. तुमच्या सांगाता आयसा आयसा म्हणाजें म्हणून. बेस अबेस जालें. व्हडल्यान हांसलो बेजमी. जालो सुकुलकाराचो पूत इंजेर. आंब्याच्या रुखाक काजू जायनान गो. जावं फाल्यां पोरवां कांकनाडी मैदानार लोड देंवोवंक आसा. तोवळ दाखयता ताका. इस्कोलांत शीदा थंय येवं दी. ताचे क्रिकेट सांगाती येवं दीत. पूण फाल्यांच ताका कांय सांगनाका. एक धेंक काडन बोटां लेवीत बेजमी उठलो. कितें पळोवंक आसा खंय ते पायप देंवयतना? तांत उदक न्ही. आमचेंच रगत वाळिल्ले परी जाता म्हाका. कसलो सादो बोळो म्हजो बेजमी. मनांतच पुकारी लागलें मेरी. रगत उदक करतल्यांक तो बरो देव सांडून घालिना. दुसऱ्याच दिसा कोणायकी सांगनाका म्हूण मेरीन जॉन बॅप्टिस्टाक बेजमीन दिल्ली भास सांगली. ताचें मुखामळ फुल्लें. तो सट्ट करून भितर गेलो आनी बण्णाकाडणीचो कोंडो घेवन भायर आयलो. तो जतनेन पोत्यान दवरतेच आवयक पळोवन म्हणालो, माय, म्हाका एक आयडिया आयल्या. तो कोंडो कित्याक व्हरताय रे पुता मेरी आक्कल आसली. तो पन्ना कांय व्होण घेत तर? तुज्या बोंबलेक पोत्यान चिमटो काडीत तर? जॉन बॅप्टिस्ट दोळे मिणकून हांसलो. त्या पन्नाक बूद शिकोवंक हांवें एक चापडी केल्या तो म्हणालो. बाबाचे पायप येता पर्यंत हांव हो बॉक्स भायर काडिना. 3 दीस पाशार जाले. ह्या 3 दिसांनी इस्कॉल जातेस क्रिकेट खेळनासतनाच घरा आयिल्ल्या जॉन बॅप्टिस्टाक काफी फळार करूंकय वेळ नातलो. आयिल्लो सुयेक पोरनो कॉपी बूक घेवन कसलेंगी बरयतालो, बरयल्लेंच बरयतालो. कितें रे पुता मेरीन विचारलें. तितलें मने केलासा दिता तुजी टिचर? सांजेचें सकाळींचें कितें कितें बरयताय तूं? बॅट बॉल सोडलें? जॉन बॅप्टिस्ट हांसतालो मात. 4थ्या दिसाचे सकाळीं बेजमीन पुताक लागीं आपयलो. आज सांजेर एक व्हडलो लोड कांकनाडी मैदानार देंवोवंक आसा रे पुता, तो म्हणालो. जॉन बॅप्टिस्टाच्या दोळ्यांनी काजूले सरले.
बारीस व्हड पायप. लॉरी केदी आसा जाणाय? पायप देंवोवंक एक व्हडलें मशीन येता. किरायन खंय. इस्कोल जातेस, तूं सीदा कंकनाडी मैदानाक ये. तुजे इश्ट येता तर ते येवन दीत. मारो उतारतना सत्राय आं. पायप देंवयल्या उपरांत तुमकां बोटाच्या हॉटलांतली च्या आनी गोळी भाजे घेवन दितां. जॉन बॅप्टिस्टाचें आंग मिरमिरलें. निजायकी ती लॉरी व्हड जैत आसली आनी ताचेर आसल्या पायपाचें गात्री आसलेंच. पायपांनी भरुली लॉरी मैदानार येताना थोड्या कुलकारांनी थंय क्रिकेट खेळून आसल्या भुरग्यांक पयस वचोंक सांगलें. ते एक कडेन गुंपू करून रावले. लॉरी रावतेस बेजमी सकयल उडलो. 2 बाकारांनी ह्या पंगडा सरशी आयलो. आत्तां किरायन येता, तो म्हणालो, जॉन बॅप्टिस्टाचे दोळे धरून. तुमी किरायन कशी चलता म्हूण पळोवंक ना मूं? काम जावं, तुमकां सर्वांक च्या आनी गोळीबाजे दिता हांव. इतलें सांगून तो लॉरये सरशी धांवलो. जायत पाप्पा, थँक्यू पाप्पा. ताच्या फाटल्यान ताळो काडलो जॉन बॅप्टिस्टान. पूण तें बेजमीक आयकलें ना. पंगडांत आसलो एकलो चलो वमतो उदारो पडोन म्हणले बरी हांसलो. आतां कित्याक हांसताय पन्ना? जॉन बॅप्टिस्टान ताचो कॉलर धरलो. डॉक्टर नारायण गुंठतालो सो पूत तो पन्ना. म्हज्या पाप्पाक कुलकार म्हणटालोय न्ही. आतां पळय, तो फोरमॅन. देखून क्रेन म्हणच्या बदलाक किरायन म्हणटा, चिडायलें पन्नान. पंगडांतले हेर थोडे हांसले. हें सगळी पळोवंक तुवें आमकां हांगासर हाडलें? आमी क्रिकेटपणी केलते आसल्या. फ्रेंड्स चलया आमी. फोरमॅन खंय, फोरमॅन. काल म्हणसर बाबा माय म्हणसो हो मेलकट आज पप्पा माम्मा म्हणटा. रावा रावा, जॉन बॅप्टिस्टाचो ताळो कामतालो. आळे क्रेन आयिल्लीस. म्हाका पप्पा मम्माचें नांव इंग्लिशान बरोवंक येता. हांवें मिस्सा लागीं शिकोवन दीस आनी रात प्रॅक्टीस केलां. आनी तीं नांवां खंय बरयतलोय? पन्नान विचारलें. सर्वांक दिश्चे कडेन. सोड पन्ना, म्हणाले थोडे. हाका खूश करूंक पणी रावया. क्रेन चलोवची हांवें पळोवंक ना. आनी क्रिकेट खेळ्या म्हळ्यार गेम आखेर करूंक जावचो ना. आनी ते रावले. आपणाक तांणी केल्लीं खेळकुळां विसरून कामगिरी पळोवंक लागलो जॉन बॅप्टिस्ट. आपल्या बापायन दिल्ल्या इसाऱ्या प्रकार क्रेनीचो चालक लॉरयेंतले पायप उखलतालो आनी मैदानाचेर एका अटकळगे परी मांडून दवरतालो. हेर कामागार कुमोक करताले. हरी एक पावटी क्रेनीचो हात लोंगडाच्या सरयांनी बांदिल्ल्या पायपाक लॉरयेंतलो उखलन अटकळगेर दवरतना जॉन बॅप्टिस्टाचें काळीज सडीत उडकी मारतालें. खंय सरयो तुटतीत तर? म्हजो पाप्पा पायपा पंदा शिरकात तर? माम्मी येनातली बरें जालें. सुमार 2 घंट्या उपरांत काम संपतना मैदानार ती सांज देंवुरली. पूण सर्व स्पश्ट दिसतालें. बेजमेन क्रेनीच्या ड्रायव्हरा लागचें उदक मागोवन घेतलें आनी चेंबू घेवनूच तो हांचे सरशी आयलो. भूक लागल्या गी? कशें दिसलें काम रे बाबा? आशा भागली तुजी? आज किरायनी पळोवंक मेळ्ळी तुका. तुमी हांगासर रावा. हांव आनी हेर थंय वचून 10 मिनटां भितर फाटीं येता. कितें म्हणटात? मागीर बोटाच्या हॉटलांत गोळी भाजे. आमी चलया, म्हणालो पन्ना. आनी कितें करूंक आसा हांगासर? कोणाक जाय खंय ते गोळी भाजे. माम्मीन मालपुरी करून दवरली आसतली. काळोख पडून आयलो. तांच्या जापीक राखनासतना बेजमी गेल्लो जाल्ल्यान जॉन बॅप्टिस्टाक आपली चापडी खेळोवंक आयिन्न जालें. ताणें आपल्या बॅगांतावन बण्णां काडणीचो बॉक्स भायर काडलो. तो बॉक्स पन्नाच्या नाकापंत धरून तो म्हणालो, म्हाका हो बॉक्स मेळिल्ल्याक तुका मोसोर जालो न्हय? म्हज्या बोंबलेक तुवें चिमटे काडले आनी एक क्रेयॉन वापरन कसलें सोडयल्यार म्हाका किल्ल करता म्हणटालोय. देखून आतां कितें करताय? पन्नान ताचो हात पयस लोटलो. आतां मार्गार ड्रॉईंग करताय? करतां बोबाटलो जॉन बॅप्टिस्ट.
हेर कितें म्हणचें म्हणलें कळनासतना सगळ्या कंकणाडींत बरोवन घालता. तूं म्हाका कसो किल्ल करताय पळयता. आत्तां म्हजो पप्पा येता आनी तुवें त्या क्रेन ड्रायव्हराचे मसल्स पळयलाय. तो म्हज्या पप्पाचो इश्ट. व्हडलो गॅसपोट खंयचो पन्नान ताका फाटीं लोटलो. आमी बऱ्यान क्रिकेट खेळते आसल्या, पूण हाणें आमचो गेम पाड केलो. हाचो बापय फोरमॅन खंय, कुलकार खंयचो, आतां क्रेनीच्या ड्रायव्हराक हाडून आयलो. म्हजो बापय जाल्यार डॉक्टर नारायण गुंटाला. आतां क्रेयॉन घेवन आयला. आवय बापायचीं नांवां तांकां इंग्लिशान बरोवंक येतात खंय. पयर पर्यांत आदू इदू मास्टराची कास्टिदू म्हूण कन्नडा मिडियमांत रंदितालो. जॉन बॅप्टिस्टान बापय गेल्ल्या कुशीक पळयलें, पूण तो वेग्गीच्याक येवचो ना म्हूण ताका कळीत आसलें. तो सांगात्याक घेवन नावटांग मारूंक गेल्लो. तुका जाय तर तुज्या पप्पा मम्माचीं नांवां ह्या पायपाचेर बरय, स्टुपीड फेलो म्हणालो पन्ना. तुका धैर आसल्यार तुजें क्रेयॉन घे, पायपांची अडटळगी सड आनी पयल्या पायपाचेर तांचीं नांवां बरय. जाय तर तुजेंय बरय, हांव कांय करिना. सगळ्या कंकणाडींत तुमचीं नांवां दिसोन दीत, सोबून दीत. हें म्हज्यान जायना म्हूण चिंताय पन्ना. जॉन बॅप्टिस्टान 2 मेटां मुखार काडून त्या पायपांचे अडटळगेक पळयलें. लागसारस पायप हाडली लॉरी आनी ती देंवयली क्रेन उबी आसली. हांव कांय चिंतिना म्हणालो पन्ना. ताचे हेर सांगाती हांसले. पळया तुजें इंग्लीश आनी तुज्या बण्णा कड्डेंची सोबाय. जॉन बॅप्टिस्टान परत्यान पायपांचे अडटळगेक पळयलें. पायप मांडली रीत पळयतना एक निसण उबारिल्ले परी दिसतालें. निसण सोडोवंक खंयचे व्हडले कश्ट. हातांत बण्णा काडणीचो बॉक्स घेवन तो शिदा पायपांचे अडटळगे कुशीन गेलो आनी बक्कार पिंजून म्हणल्या परी ताणें पयल्या हांताचेर पांय दवरले. पन्नाच्या पंगडान बॉब मारली. कमॉन गॅसपोट, आनीक 4 हांतां आसात, कमॉन. दुसरें हंत, तिसरें. मैदानार आसल्या कोणे बावड्यान बॉब मारली. तुका नाका रे आपा हो खेळ, देंव पेल्यान. त्या बेजमेच्या पुताक जालां तरी कितें. 4थें हंत. चिक्केशे पांय निसरलो, पूण तरी कितें. आनी आतां 5वें हंत. आपणाक सांबाळन ताणें एक मॅट सडयलें आनी उपरांत दुसरें. फाटीं घुंवन पळयतना ताका चिक्केशे तकली घुंवले परी जालें. कमॉन. पन्नासो ताळो ताका आयकलो. आतां बरय पळया. 5व्या हंतार 3च पायप न्हिदायले. तांचे पैकी सर्वांक दिसचो म्हणजे रस्त्याक फूड करून आसचो पायप वेंचून ताणें आपल्या बण्णा काडणीचो बॉक्स उसयलो आनी सर्वां पैकी रंगाळ दिसो क्रेयॉन भायर काडलो. पन्नाचेर एक दिश्ट घालून तो हांसलो आनी ताणें बरोवंक सुरू केलें. बेंजामीन कामील पिंटो. आनी आतां मांयचें नांव. 4थ्या हंता वयल्या पायपाचेर अडवीं मेटां काडून तो 5व्याच्या मजगात आयलो आनी ताणें बरयलें मेरी मॅग्दलेन पिंटो. पन्नाच्यो कुकाऱ्यो ताका आयकल्यो. आतां तुजेंच नांव बरय रे गॅसपोट. तांचें गुमान करिनासतना जॉन बॅप्टिस्ट पायपाच्या देगेक गेलो. वय, तो जिखलो. ताणें नवोच एक क्रेयॉन विंचलो आनी बरयलें आपलेंच नांव, जॉन बॅप्टिस्ट पिंटो. जैतासो हांसो घेवन तो पन्नाच्या पंगडाक पळोवंक म्हूण घुंवतना ताच्या पांयां पंदल्या पायपाक रोदां उदेल्या परी ताका भोगलें. तो पायप घुंवतालो. पयशिल्ल्यान ताका 7-8 बोबो आयकल्यो. ये देवा, कितें जालें. जॉन बॅप्टिस्टाक कसलोगी डंडोळो आवाज आयकलो आनी आपले पांय कसल्यागी गाण्यांत शिरकाल्ल्या परी ताका भोगलें. गूंड कणयो कोंडून तांतूं न्हिदावचे पर्यांत त्या सांजेर डंडोळोवन पडिल्ले पायप थंयच तशेंच आसले. त्या पैकी एकाचेर 2 नांवां दिसतालीं, बेंजामीन कामील पिंटो.
मेरी मॅग्दलेन पिंटो. इंग्लीश वाचूंक येतल्यांनी ती वाचली. त्याच पायपाच्या तिसऱ्या भागांत कसलेंगी लिखून आसलें, पूण ताचेर एक व्हड तांबडें कत आसलें आनी बरप माजवयतालें. पायप कणयेंत देंवच्या वेळार तांबडें आसलें तें कत काळबणेक बदलोवन आयिल्लें. बण्णा काड्डींचो कोंडो थंयच पडून उरिल्लो, तो कोणेय विंचलो ना.